ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಪಳೈತ ಸಚಿ ಮಿಗಲೊಟ್ಟು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನचे मॅनेजिंग ट्रस्टी कृष्ण मामा से कृष्ण माम तुमगेला अत्ते काम पळोच नाही मस्त वर्षದ कोण तुमगेला काम पळयला आम्ही कोणे निमगेला रे कृष्ण माम रात्री पल्ले काम करता म्हणून ते एक देवालयाची शक्ती म्हळ्यार तितले सुलभ नाही त्या विषय जलारी एक तुमका ट्रस्टी जावन या पटी मॅनेजिंग ट्रस्टी जावन एक काम करचे मनान तू त्या वॉलंटियरिंगाचेच अशा पुरो जलारी एक दोन्ही जबाबदार तुमका दोन्ही जबाबदार पटी कशी मॅनेज करता सची रात्री पल्ली पळयला रे हंगा असता तुम्ही कशी ते मॅनेज करताची मग प्रथम जावन देवाक स्वाम्याक उडगास कोरनो वंदन कोरनो नित्य ऑफ GSB ನೇರ ಪ್ರಸಾರ तुम्ही सकट जन वीक्षण करता आसाची नित्य ऑफ GSB संस्थेक सर्व टीमाक रथोत्सवाचे हार्दिक शुभाशय सांगताची हे कार्यक्रम तुम्ही चंद जावन दिला मस्त जन हे पावता आसा देश विदेश पावता आसा मस्त कृतज्ञ जावन आसा दोन्ही कसं म्हणल्यार तुम्ही सांगला म्हणके हे कार्यक्रम कशी जाता म्हणून आम्ही करता कसले ना सकट जन ह्या नमन्याचे आमकां कॉपरेशन दिवन चंद कोरून आम्ही सांगितलं ऐकताना आम्ही जबाबदारी घेवची व्हड विषयी नाही जाता आम्ही पळोवच्या पोराची आमगेला हांगा कसले पार्ट ना सकट जन वॉलंटियर जेव्हा समाज बांधव जेव्हा सलवाड सहकार जावन इतली उमेदीर इतली जनान येवन करतना आमचे कसले व्हड विषय न्ही म्हण दिसता देवान कशें कीच आमकां आमगेल्या मालगड्यान केलेल्या सेवे निमित्ती हें एक भाग्य दिला जाल्यार आतां एक जबाबदारी चड आसा वय जाल्यार त्या कसले एक व्हड विशय म्हणून म्हाका येदल ते मना वचनी कसले म्हळ्यार सकटाल कॉपरेशन व्हड हांव आज ते सांगिल्लें कोणेय कच्चे न्ही म्हूण सांगनी तनुमान धनान सकट जनांनी सहकार दिला ते सहकार तुमी सकट जन दिला निमित्त देवाल दया हाजी भितरी परिपूर्ण जावन आसा तेज्या खंयच्याय विशयांत आमकां देवान मस्त उमेद दिला हे करचे विशया खातीर जावन ते एक प्रेरेपणारी देवाले स्वाम्याले आनी ताका प्रेरेपण जावन सकट जनाला उमेद येरी सकट जना सहकार्यारी ही एक व्हड जबाबदारी देवान चंदकोन करचे सल केला तेच विशयांत भारी संतोष धन्यवाद कृष्ण माम अशीची म्हळ्यार जनाला एक रेस्पॉन्स पळयला रे ह्या वर्सा म्हळ्यार मस्त जन तांकां एक आशिश येयला विकेंड आयला रे कामाक रज घालून येवन देवाली सेव करीता म्हणून आनी मस्त जना पळयतना तांकां एक शुभाशय दिवची की कसं सांगतात तांकां एक कसं म्हळ्यार आमी मॅनेजमेंटान जेव्हा एक दुड्ड दिता म्हणून सांग करचे व्हड विशय न्ही जनरल पार्टिसिपेशन असलें मात्र आतां जनरल पार्टिसिपेशन कसं इम्पॉर्टन्स म्हणा तुमी एक मिडिया आसा तुमकां तुमी कसा पळयता कितले खर्च केला रे तांकां लायक कितले येता कितले जाणांक सपोर्ट करता त्या तसले विशय येता तुमकां कशी उमेद येता की तशीच आमकां जाले तितले जनान मस्त येवन जाल्यार आपण बारे संतोष 2-3 वर्सां कोरोना निमित्ती मस्त जनाक भाग घेवचे जाय न्ही जाल्यार आपण 3 दिवस आमकां लायक रेस्पॉन्स मेळ्ळा आनी प्रत्येक मनशान एक भाग घेतला अशें मुखार सुनू आमगेल्या यावत्तो कार्यक्रमांत आनीक मस्त जनान भाग घेवता तशें जावन आमगेल्या समाजांत एक ऐक्यमत्य येवन आमगेल्या देवाल सान्निध्य वाडून सकट जनाक एक बरें जावका म्हणून मस्त एक इच्छा आसा असले एक संतोष देवान आमकां दिवका म्हणून देवाला ह्या संदर्भाचारी मागता रथोत्सव आसा उबरत आसा अंतय जाल्यार तितले मस्त जनान येवन भाग गेल्ले म्हणजे जाल्यार आमकां एक मॅनेजमेंटाक मस्त संतोष तशी तुमकांय मिडिया तुमी मस्त कश्ट पावन रिले करता आसाची तुमकांय आमी मस्त धन्यवाद दिताची आनी असले कार्यक्रम दिवन आता तुम्ही मीडिया दिलेल्या निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ पुढे मना वता आम्ही एक लाईव्ह ते पळोवक म्हणून सांगून तसले एक तुमगे मिडिया थ्रू जेव्हा जनान जेव्हा हांगा येवन आनीकय आमगे देवस्थानांत चांग कार्यक्रम जावन विशेष कार्यक्रम जावन जनान अशीच संतोषान येवन आमकां बरें जाल्लें म्हणल्यार किर्ती आमगे देवा येव तशें जावं म्हण सांगून ह्या संदर्भात देवाले मागून घेता धन्यवाद कृष्ण धन्यवाद